रुमडामळ पंचायतीन 12 मार्चासावन पुराय रितीन रुमडामळ प्लास्टिकाचेर बंदी घालपाक पावल मारला। कोण प्लास्टिक वापरतले ताचेर फायन मारपाचो निर्णय रुमडामळ पंचायतीन घेतला। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। 12 मार्च 2018 मंडे आम्ही आमचे गांव रुमडामळ पंचायतीन टोटल प्लास्टिक बंदी करता। कारण आम्ही इतली वर्सां जाली आमच्या प्लास्टिकाची खूबशी प्रॉब्लमां सुटली। इतलो प्रॉब्लेम जाता की लोकांक रावपाक सारको त्रास जाल्लो आसा। प्लास्टिकामुळे कॅन्सर जाता, सांगपाक म्हटल्यार कॅन्सर जाता। जी जनावरां जी आसा मनजात आसा पळय, मनजात जनावरां येता, गाय गोरवां येतात आनी ते प्लास्टीक खाता, सो त्यामुळे तांकांय कॅन्सर जाता। सेकंड म्हणटा तो प्लास्टिकामुळे वाऱ्याचेर जे प्लास्टीक ओपन जे गटरान वता तो गटरूय चोक जाता। सो सगळ्यांकूच प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। त्या खातीर आमी थरयल्लें, आमचे फूल पंचायतीन थरयल्लें आसा की टोटल आमी गांवांत आमचे कॅरी बॅग्स जी आसा ती बंद करतली म्हणून। सो हेजेर आमी खुबशे अरेंजमेंट्स केल्ले आसा लोकांक त्रास जावपाक, कित्याक अकस्मात तर आमी प्लास्टीक बंदी केली जाल्यार लोकांकूय खुबशे त्रास जावपाक शकता। त्या खातीर आमी डोर टू डोर स्वता पंच मेंबर स्वता घरांनी वचून सगळ्यांक बॅग्स वांटपाचे आसा, कपड्याची बॅग्स, ती इको फ्रेंडली आसा ती। दुसरें म्हणटा तें सगळ्यांक आमी अवेरनेस प्रोग्राम करपा खातीर लोकांक मायकाचेर अनाउन्समेंटूय केल्ले आसा। टोटल सगळ्या गांवांनी बॅनरूय मारले आसा। डोर टू डोर आमचे जे गार्बेज कलेक्शन करता पळय तांकां सुद्दां आमी सांगिल्लें आसा की प्रत्येक घरांनी सगळ्यांक सांगचें की 12 तारखेक आमची प्लास्टीक बंद जातली म्हणून। हेच्या खातीर हांवें एक असो अनुभवूय घेतलो आसा की खुबशे लोकांनी म्हटलें की गांव सगळ्या कडेन प्लास्टीक बंद केलें पण हेजेर कांयच फायदो ना। सो तुमी व्हडलें कितें करतले प्लास्टीक बंद करून? हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की हेज्या खातीर आमी स्पेशली चलान मारपा खातीर एक आमी मनीस अपॉयंट केल्लो आसा की फाल्यां रस्त्यार कोणूय जर प्लास्टीक बॅग सुद्दां घेवन गेलो जाल्यार ताका आमी धरून फायन मारतले। शॉपा खातीर सेपरेटली फायन आसतली 2000 रुपया, आनी जो मनीस नॉर्मल मनीस लोकल जर रस्त्या वयल्यान चलोन घेवन प्लास्टीक वतलो ताका 100 ते मिनिमम 100 ते मॅक्झिमम 500 पर्यंत फायन मारतले।